आमचें गोंय पळोवपाक गेल्यार एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन सामकें फामाद. खुबशे ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येता. सो एज एन हॉटेलियर गुरुबाब तुमच्या खातीर खूब इजी आसतलें न्ही की तुमचो बिझनस चलो, बिकॉज खूब ट्युरिस्ट येता. जितलो डिमांड आसा तुमकां जस्ट यू हॅव टू कीप युअर सर्विसीस रेडी. सो फूल सेटअप आसा तुमचो म्हणटकच तुमच्या खातीर सामकें इजी आसतलें सगळें. गोंयचे मायनींग बंद जातकीच गेली 3-4 वर्सां टुरिजम सेक्टर हॅज डेवलप्ड व्हेरी वेल. आनी ताच्या नंतर परतो रोखडोच कोवीड आयलो आनी 2 वर्सां जो आमचो ब्रेक पडलो. मागीर रिवेंज टुरिजम चालू जालें, म्हणजे लोक एकदमूच भायर सरूंक लागले आनी ग्रॅज्युअली आतां सेटल जाला. म्हणजे आतां जसो गोवा इज बिकम अ गूड टुरिस्ट डेस्टिनेशन, पण तशें आमी ते राखून दवरपाक जाय. कितें जाता दुसऱ्या स्टेटींनी सुद्दां आपलें डेवलप केल्लें आसा. आतां उदाहरणाक गुजरात किंवा काश्मीर म्हणा किंवा बाकीच्यो आनी अश्यो अन्य स्टेट्स किंवा भायर हिंदुस्तानच्या भायर लागीं डेस्टिनेशन फुकेट म्हणूंक जाता, दुबय अशे वेगळे वेगळे डेस्टिनेशन्स हे तयार जाता. त्या खातीर आमकां जे आतां ट्युरिजम आमी गोंयांत आतां पळयता दॅट हॅज टू बी अ सस्टेनेबल टुरिजम. म्हणजे चडी अती करूं उपकारना, कमी करूं उपकारना. पात्रांव कोता म्हाका ही वील एग्री विथ मी दॅट वी नीड टू गो ऑन अ 12 मंथ बेजीस, म्हणजे 12 म्हयने टुरिजम जावपाक जाय अशें आमी विचार करून तो फुडें व्हरपाक जाय.